हॅलो सगळे गोंयकारांक नमस्कार. आयज आमी करूया गड्ड्याची भाजी सुंगटां घालून करूया. एका कोंकणीन बरेचशे नांव आहा, नाब बी म्हणटा हेका आनी आमी चडशे गड्डे म्हणटा हेका. घालून करूया. हाका जी सामग्री जाय ते हांगासर आसा. सुंगटां अर्द कील, अर्द वळो नाल्ल, हे सगळे हळदी पिठो, गार्लीक, पेपरकॉर्न, आमटाण, कोथमीर, सुकी मिरसांग, काश्मीरी सुकी मिरसांग आणि गड्डे. हे दोन तरेचे गड्डे घेतलाय. एक कांदो, ओरिएंडर लिव्स, टोमॅटो. गड्डे आम्ही या भाषेन कातरून घेऊया. तुमका जाय त्या भाषेन तुम्ही कातरून घ्यात. पील करपाची गरज नाही गड्ड्याक. वयल्यान जे दांडे एक्स्ट्रा आहात ते काढपाचे तेजे. बरे धुवून घेतले पुरो. सुंगटां आम्ही बरे चॉप करून घेवपा जाय. अर्धे चॉप मसाला तयार करून घेऊया. नाल, हळदी पिठो, कोथमीर, लसूण आणि मिरसांग हे घालून वाटून घेवपाचे. आणि आमटाण आम्ही भिजोवन दवरया. हे सगळे वाटून घेतल्या उपरांत आता आमटाण वाटया. आमटाण पयलीं वाटल्या की जातले मसालो काळे पडटले आणि पोवपाक बरें दिसपाना. पोवपाक बरें दिसल्यार खावपाक मजा येतली न्ही. आता वाटलेले आमटाण भितर घालया आणि ताका मिक्स करून घेवया. हांडी बरें गरम जाले उपरांत तातूंत तेल घालपाचे. तेल बरें गरम जाले उपरांत कांदो घालया. कांदो घालून ताका बरें गोल्डन ब्रावन करपाचो. चड डार्क ब्रावन करपाचो न्ही. हे भाशेन कलर पळोवन घेयात. आता गड्डे घालून ताका बरें शिजोवया आमी. मीठ आता बी घातलें, आता थोड्या वेळा नंतर बी घातलं जाता. हांव थोड्या वेळा मागीर घालता. आता घालया मीठ आणि ताका धापून एक 10-15 मिनटं ताका शिजपाक सोडया. गॅस कमी करपाचे, चड फास्ट करूं नाकात गॅस. कसले जेवण स्लो उजार केल्यार बरें शिजतलें. आता आमी तेतून सुंगटां घालया. हे सुंगटां हांवें चॉप करून घेतला. जर तुमकां फूल सुंगटां घालपाचें आहा जाल्यार तुमी फूल सुंगटां घाल्या. चॉप सुंगटां घातल्यार कितें जातलें, तुमकां चड फ्लेवर येतले कडयेन आणि खावपाक बी बरें रुचीक लागतले. आता आमी मसालो तितून घालया आणि इल्लें उदक घालया. बरें दाट आणि धबधबीत जावपा जाय. एक चडूय दाट जावपा जायना. हे आमचे गड्ड्याची भाजी रेडी आसा. आता फ्लेवर म्हणटा ते एकदम सुंदर येवपाक लागला. टेस्ट बी एकदम भरपूर टेस्टी जालेली आहा भाजी. तुम्ही सुद्धा करून पळयात. बऱ्याचशा लोकांक खबर आसा. व्हिडिओ जर आवडीत लाईक आणि सबस्क्राईब ते बरें.